Don't. You said something, answer to it and show me the letter. Which letter? Don't ask me. अरे तू don't उठलावला कशी बघ म्हणजे किती what reply दिला ना त्यांनी letter reply he दिला said no to it रिसेप्शन किती होईल ना काय किती होईल ना काय and he said no how you reply दिला बस ते झालं जे कोणी आपण कंप्लेंट केलं बस त्यांना आपण आम्ही अपेक्षा कोणाला आपण आपली सांगूया किती किती ना फुल आपके गांव आपल्याला आज आमगे पंचायत इशू आलो के प्रोजेक्ट आणि इट्स अ मेगा प्रोजेक्ट म्हणून आता बॉड झाला गावात आणि people are opposing it. Now opposing करपा आता कितें जाला problem people are not opposing the mega project कित्याक तो project इफा but there are some clauses where TCP has failed. हिंगात कितें जाला TCP previous developer to license दिला but there is an encroachment into KK and KK मोठा KK को license दिला TCP when there is an encroachment how they can give a license to both the developers when there is an encroachment आणि आता किती लोक त्रास जाले आता तिका कोण लोक आहे ते भितर आहे के मोठा आपणा तुम्ही गुरी मोडपाक जाय तुम्ही खूप पैसे सो देर इज अ बिग कन्फ्युजन ओवर हियर आई अंडरस्टूड द एंटायर situation when I was there for the Gram Sabha. So I have come to a resolution saying that the Gram Sabha or the Panchayat has no power to stop the project. To write a complaint letter to DCP how they have fraudulently given these licenses. Take a technical कितको पास करें technical file when there is an encroachment in others property. So AJ दापा जाए and TCP should revoke and इंगा the TCP is doing a lot of blunders where jeopardizing people's properties. पण आहे कोर्ट यहाँ लिटिगेशन कोर्ट यहाँ तेरे देखून लाइसेंस पास होता है आई थिंक अल्टीमेटली आता पंचायत त्रास होता है लोग पंचायत को समझता है but TCP has to verify first before finalizing the final license with the panchayat also if there is any litigation going on whether there is some dispute की जहाँ थे मेन इश्यू म्हणटा के कंस्ट्रक्शन म्हणून रो बंगलो येता रो बंगलो TCPंतल्यान सगळें पास जावन सगळें आमी डॉक्युमेंट हाडून दिलें तेमी ते हेजेर आमी पयलीं लोकांक हें सांगलोलें पूण तेणें आमी लोकांनी एकल्यान तो जेआर डिसोल तेणें सांगलोलें की आमकां वॉटर एबिलिटी आनी लायट आनी गार्बेज तेंगे डिस्पोजल तेंगे हें दीच म्हूण मागीर तेणी आमकां एफिडेवीट करून हाडिल्लें तें आमी सगळें केलें दिताय म्हूण आमी आनी ते हेजेर आमी लायसन्स पास जालें तेगेलें ते हेजेर आमी बॉडी मिटिंगेक प्रपोज केलें आनी आमी तें दिलें मागीर थिंगा सायडीक तेगे केकेन ते आमी पडना आनी म्हणून केकेन गेले केकेन थिंगा ते लोक येयलो ती भायर बाबा तेणी एनक्रोच केलो तेंगेलें प्रॉपर्टी पूण कितें पडटा आपल्यागे सारकें आहा त्या कोण्याय सारकें आहा की ते आमकां म्हणून सर्वेयर बी आनी तेणी मेळपाक जाय इतलें आमी केलें आनी कांय ना आमच्या लोकांनी कितें लोक कांय ना आमी सांगलां TCPंतल्यान आमी रिवोक करचें म्हूण आमी हें सद्या स्टॉप द वर्क आमी लेटर केलो आहा तेंकां आनी ती लोक म्हणटाय अजून स्टॉप द वर्क आसतना तरी आसतना ते काम कोताय म्हणटाय ते लोक पूण आतां आमी पुलिसां बी एक कंप्लेन घातली आनी ती एका आनी ऑर्डर घातले की ते स्टॉप द वर्क